Every day is a good day. Thank you. Yeah. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयान येवन गेलो. आज द गोवानाचो हें पळय कितें म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर पेट्स मायनॉरिटीज इन विकसीत आउटरीच. गोंयचो साहेब अ सिंबल ऑफ पीस सेज मोदी. म्हाका दिसता ताणें खूब जाण म्हणटाले की सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो साहेब न्ही म्हणून. प्रधानमंत्र्यान गोंयचो साहेब म्हणून हो इश्यू एकदांचो बंद केलो सो दिसता म्हाका. स्पीकर सर, पूण गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस झेवियर जालो आसत पसून, पूण खरो गोंयचो एक सेंट म्हणटा तो फादर जोझफ वाज म्हणून. आनी एक सदांच एक कंट्रोवर्सी जाता ऑन द फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, बट इट इज ओन्ड बाय द चर्च. आनी स्पीकर सर, हांव हांगा ऑन द टेबल ऑफ द हावस एक हें दवरतां. कितें दवरतां? प्रूफ दवरतां. एक स्टॅम्प दवरता. स्टॅम्प हो स्टॅम्प पोर्चुगीज टायमाचो स्टॅम्प. हे स्टॅम्पाचे वयल्यान तुका कळटलें हो हें जें फेस्त आहा, हें फेस्त जें थंय जाता हें वगीच ओवरनायट राती हांव वयर सरूंक ना म्हणून. हे इंडो पोर्चुगीज 1951 स्टॅप बिफोर वी गॉट लिबरेशन. तेन्ना हो स्टॅम्प आशिल्लो आनी ताजे पयलीं 300 वर्सां पयलीं ही इगर्ज आशिल्ली हें तो प्रूफ करता. आनी इट इज अ ट्रायसेंटेनरी स्टॅम्प. ट्रायसेंटेनरी म्हळ्यार कितें? 300 वर्सां जाल्लीं 1951. म्हळ्यार जेन्ना विकसीत भारत जातलें 2047 म्हणटा तें म्हळ्यार ऑलमोस्ट 400 वर्सां जातलीं ते फ्रंटिस्पिसाक. सो आनी इश्यू मुखेलमंत्री तें उरपाक जायना हे इगर्जेचो. नाजाल्यार सद्दां तुमी तुजे मनान आपयता, तो आलेसिकेर व्हरता, हें करता. एवरी इयर फेस्त करपाक एकलोच गोंयचो सांत तो, आनी ते फेस्त करपाक तुमी तांकां अशें हॅरेस करूंक जायना. तुमकां प्रधानमंत्र्यान एक हें दिल्लें आहा काल की बाबा आमचे सिन्क्रेटीक कल्चर टू बी रिस्पेक्टेड म्हणून. अँड दीस इज हिस्ट्री ऑफ 400 years which is there on this stamp, which is why I have sent it to you. जाणा तुम्ही मोदी येऊन जालेली खबर फाटली. सान फ्रांसीस गोंयचो साहेब म्हणटोच पोरजा खोशेन उठली. गोंयचो साहेब न्हू म्हणटाले ते बसले करून घुटली. विजयान इशू एसेंब्लीन हाडटोच तांकां भायरी सुटली. विजय सरदेसाय एक हिंदू जावन एसेंब्लीन इश्यू हाडलो ताणें. पूण इतले क्रिस्तांव मंत्री आमदार आसून सोगले जाले मोने. गोंयचो साहेबांनी सांजुजे वाजाची खबर एसेंब्लीन काडूंक ना कोणे. ते मोने जाले कित्याक बोल्सान तांच्या पडले म्हूण चोणे. विजयान सांकवाळेची खबर हाडून रोगो चुकयले. सांजुजे वाज गोंयचो एकूच सांत म्हणली सावन शिकयले. शेंकडे वर्सांचे इगोज आसलेले पुर्तुगीज स्टॅम्प दाखयले. इतल्यान केस्तांव कोबार म्हूण पुर्तुगीज ते स्टॅम्प फायलीक पाकयले. ओरिजिनल आमचे गोंयचे हिंदू भाव धरून विपडना भोंवोन हिंगा थिंगा. हे भायले हिंदू येतात आनी क्रिस्तांवांच्या पोटात पांगा.
साहेबाक अपमान करून सांकवाळे इग्रोज आपली म्हूण सांगोन ते कोतात मागा आमी क्रिस्तांव तुमच्या धर्मान केदनाच मोजे पडल्यात तर सांगा हे भाशेन दुसरी प्रॉब्लेमा सॉल्व कर विजय सरोन मुखार कोडसो नाका ड्युअल सिटीजनशीप गोंयकारांक कोर स्विकार विजय तूंच गोंयकार म्हूण चोळवा उरता तुजे मानता उपकार थोडे व्हडले मंत्री आमदार कांयच करिना कित्याक ते न्हूय गोंयकार विजय बाब ओल्ड गोवा रेसॉर्ट येता ओल्ड गोवाचे चितल्या लागता पिशे घोरान आसतना 21 हावस नंबर दिवन हेकायले शिशे ती 21 घोरां थंयसर नासतना सांगात पंचायतीन टॅक्स घेतले कशे मास्टर प्लॅन कोरात ना तर ओल्ड गोवा खबर कोत्तेले अशें मिस्टर श्रीपद नायकाक मेळपाक येयलेले आमी ओल्ड गोवा तेज्या ऑफिसान सो आमी ताका एक आमचो मेमोरंडम दिला आयज मेमोरंडम दिला रिगार्डींग मास्टर प्लॅन फॉर ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन कित्याक थिंगा न्हू जायती इनलिगलिटी चलता सो ती आमकां विजय दोन कामां तुवें केली आनी कासा व्हडलें काम ओल्ड गोवा इलिगल बंगलो बांदलो मोत्र्यांक करून गुलाम तो बंगलो म्हणल्यार विजय गोंयकार तुका मात्तेले सालाम आनी म्हणटेले तुका तूं जावन आसा म्हूण गोंयचो अब्दुल कलाम गोंयचो साहेब सगलें सोडून गोंया रावलो हे आमकां गोंयकारांक व्हडलें भाग के सुप्रीम कोर्टांतली हायकोर्टान धाडली सोनियाक मेवल्यात ते नाग युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आमकां आसता सोन्याक सापोर्ट कोत्ता गोंयचे मंत्री वाग तो बंगलो म्हूण नासल्यार गोवा शाराचेर उत्तलो काळो दाग विजय बाब तुजेरूच आमचो बोरवासो बेगीन तांचे फाटीक लाग सांकवाळे ऑफिशियल पास करून घे परत नाका कोणाची जाग ह्या दिसांची असेंब्लींत द वे हे 7 जाण आमगेले ओपोजिशन MLAs पड झगड आयलो दे आर नॉट 7 दे आर इक्वलंट टू 21 shame on those 10 people and the 8 people who had left in the past to join the ruling at ते 33 आसून हे 7 जाण तेमकां हालयताय आनी तितून एक प्रोमिनंट फिगर म्हणजे विजय बाब सरदेसाय स्पेशली हे दिसांनी कित्याक तेणें तो एक मुद्दो घेयल म्हूण जो फ्रंटिस्पिसाचो in Sankwad and he tabled it so well, beautiful, very crystal clear vocabulary, ferocious zalna, but he was very clear in his thought and what he wants to achieve. Te जाव मागीर ते critics way जावं or suggestive way जावं, it was really beautiful. आनी हेका परत ताका सलाम दिवपा जाय आमी आनी हेच भाशेन हांव समजता विजय बाब युरी बाब आनी हे सगळे दुसरे MLA बळे आहाय जो आमचो गांवचो क्रूज बाब सगळे एकठांय जावन ते इलिगल बंगल्या लागूनय तुमी तो आवाज चालू दवरचो म्हणून हांव तुमकडे विनंती मागतलो कित्याक हो इलिगल बंगलो जर तर हिंगा गोंयांत उरलो इट वील बी एन एग्जाम्पल इन द होल वर्ल्ड that the most illegal structure is still standing in Goa.